गीत घेऊया. A21 नवें गीत रोचून गायात. पेज 10 A21. Nove git roțun gaia, Bones fără păcana, Cecan și mitu mi foi, De vaxot gitan gaia. Bones fără ceamana, Kita galona gora, voi carat não te face, por gota daron tace. तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसान येवकार. आतां आमी ह्या मिसान भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयज आमी सगळीं हांगा ह्या कपेलान हाजीर म्हूण जाल्या देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन तशेंच देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागच्याक म्हूण. मायेच्या 6 तारखेर बागेवंत फ्रांसीस शावेर गोंयांत ह्या प्रांतांत म्हूण आयलो. तेच भाशेन देवाचे शुभ वर्तमान सगळ्यांक परगोट करूंक तो वावरतलो. ह्या कपेलान रावून दुसऱ्यांक दुतेनी शिकून तेंचो भावार्थ तेन वाडयलो. तेच भाशेन सदांच जेजूशी चिटकून रावून मागणे वरवीं तो सदांच देवाचें उतर तांकां शिकयतलो आनी तेच भाशेन तांकां एक मार्गदर्शन म्हूण दीत आसलो. आमच्या जिवितान बागेवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं बऱ्योचश्यो विस्मितां घडलेल्यो आसात आनी ताका लागूनच ह्या गांवांत आमकां पूण बरी कृपा आनी आशिर्वाद मेवता. पूण तरी पूण आमचो भावार्थ जेन्ना कांय आमच्या जिवितान घडना तो उणो म्हूण जाता आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण रावता आनी जियेता. तरी पूण सर्वेस्पोर देव आपल्या मोगाक लागून आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां परतून एक नये जिवीत म्हूण दिता. तर म्हज्या भावा भयणींनो, आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांगपाक मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवन बागेवून फ्रांसीस शावेरा वरवीं तुवें ताका धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतलाय. तेच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची वळख आमच्याय काळजांनी आनी मनशांक दिवचे खातीर ताणें आमची काळजां लासल्यो आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची सैनीक वाडटा ती पळोवन तूं आनी आमकां संतोश म्हूण भेटोवंक
हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, बाबा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच ओंतोर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. तुमया जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां थारोवन मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगळ्या खुणांची आनी विजमितांची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, बाबा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक बेठयलेली विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक थावन विंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रभादेच्या उतरां प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोवन पडलेलो तोंबू नव्यान थाणटलो. तो हांव घोट्टनांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलेलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळा थावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोसडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडून मारलेले मनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगळ्या शारांनी मोइजेसाची समोर परगोट करपी आदल्या काळांत थावन आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. म्हणुया, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्री तुमी वयर देवाक सुदगितां गायात. आमचो जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोठात थारोणटाचें. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. चो जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. उद्गाराक उबी रावया.
Gesù bapace utortu, tacia mogaci obosa. Gesù kalokan uzwatu, amka bapaci pavonke. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिशांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापायचे आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशीत जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी एक खुशाल बरीत जिवीत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आनी आमी पळयता की जायते फावटी जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता वा कितें बरें वावर करता, तें काम ल्हान बी आसलें जाल्यार आमकां कळटा की रोखडेंच आमकां खोशी मेळटा, एक दुसरीच तरेची खोशी आसा. आनी तशेंच आयज जेजू आमकां सांगता की जशें ताणें आमचो मोग केला तशेंच आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. आनी अशें केलें जाल्यार मागीर आमी सगळीं भाव भयणी भाशेन ह्या संवसारांत बरे भाशेन जियेतलीं आनी तशेंच हो संवसार एक खुशाल बरीत संवसार जातलो. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की थंय एक मुखेल प्रश्न आसलो की ताणें मोइसेसान स्थापलेले चाली प्रमाणे तांणी सणत करून तारण जोडूंक जाल्यार या ना. आनी आमी पळयता की थंय हो प्रश्न खूब मोठो आसलो, कित्याक जायते जुदेव आयिल्ले तेन्ना ते लोकांक म्हणटाले की ताणें हें सर्कमसायज जावपाक जाय. तें जालें ना जाल्यार तांकां खुशाल बरी जिवीत या तांकां साल्वेशन मेळपाना. पूण मागीर आमी पळयता की पावलू आनी बार्नाबास ते कितें म्हणटा की जेजूचेर जिवीत आदारून आसलें जाल्यार आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. आनी तशेंच आमी पळयता की ह्या खातीर ते जेरुजलेमाची मुखेल सभा जाता आनी थंय पावलू आनी बार्नाबास आनी हेर शिश्य जे आसले ते एक निर्णय घेता की गरजेचें कितें की आमी आमचें जिवीत जेजूचेर नियाळून आदारूंक जाय. तशेंच शुभ वर्तमानार आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जेजू आमकां सांगता की दुसऱ्यांचो मोग आमी करूंक जाय आनी आमी अशें केलें जाल्यार आमकां व्हड खोशी भोगता. तशेंच जशें जेजून आपल्या बापायची आज्ञा मानून घेतली, तांणी ती आज्ञा पाळ्ळी, तशीच तो आमकां सांगता की आमी ताची आज्ञा पाळूंक जाय. आतां जेजून आमकां ती आज्ञा दिल्या ती आमकां बंदखणींत घालपाक दिली ना, पूण आमकां सुटका दिवपाक दिल्ली आसा. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की जेन्ना आमी जेजून सांगलेले भाशेन जियेता जाल्यार आमकां व्हड खोशी भोगतात. तशीच ह्या दिसांनी आमी हॉस्पिटलांनी नदर मारली जाल्यार
आमी पळयता की जायते लोक हॉस्पिटलांनी आसात पूण थंय लोक एकामेकाची सेवा करतात. कांय भेदभाव पळयनासतना लोक एकामेकाची सेवा करता, दुसऱ्यांची मदत करता आनी हे खरेंच जेजून सांगलेले भाशेन आसा. तशेंच फ्रांसीस शावेरा हाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की ताका पयलीं एक व्हड मनीस जावपाक जालेलो. ताका दिसतालें की हांवें एक प्रोफेसर जावन कितें तरी व्हडलें करपाचें. पूण मागीर आमकां खबर आसा की सांत इनासान ताका ती उतरां म्हटली आनी त्या उतरांचेर ताणें नियाळ केलो आनी मागीर ताणें आपलो देश सोडलो आनी हांगा आयलो. आनी आमी पळयता की कितले कठीण जाल्ले आसले त्या फावटी, कित्याक ताणें आपलो देश सोडलो, एक दुसऱ्या देशांत आयिल्लो. ताका ती भाशा खबर नासली, ताका कल्चर कितें आसलें तें कांय खबर नासलें हांगाचें, पूण तरी तो दुसऱ्यां खातीर वावरलो. आनी कित्याक ताणें अशें केलें? कित्याक ताका जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करूंक जाय आसलें. आनी तशेंच जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपोवणें दिता. जशें फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटयलें, तशेंच आमी आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटोवंक जाय आनी अशेंच देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक जाय. आमेन. C21 कितें घालताय त्या उंड्यान, पेज नंबर 37, C21. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते खालशें, यानीक बाबाच्या हातान, कितें वेडी दवरताय, म्हजो आत्मा आनी खून, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता, तुजो सुग्रास कोताय तूं, तुजेच पासत क्रिस्ता तूं, जेजूच्या बलिदानान, आनी कितें वोगताय तूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा, सर मनशांच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेल्लोल्यांतलो नवो जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मावन हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान माप मेजून आसतना आपलो जीव खर्चयलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक बरोबर तुजेशी आमी पावोवच्याक उतरान तशेंच जिण्याची चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजांनी आमकां कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सोफे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पास्कांची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नवी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंकता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी योद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुरीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजोगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. तुजो मोग करूंक हांव आशेता आनी ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादाचें गीत भाव भयणी आमी सगळीं पेज 49 D6. बाबोयनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं, जेजू सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो. कोराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो. पेड्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. कोराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो. पेड्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, बागेवून फ्रांसीस शावेराच्या काळजान जो मोग पेटयलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतला ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमची काळजां त्याच उज्यान पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगोटणेवर आमी तीर भक्ती आमचे मदें उपजोवंक आनी आमी सगळीं व्हडान उदारपणान आमच्या आपोवणेक शब्दान तशेंच आमचे जिवितान मांडून घेवंक विश्वासी वावरडी जावंक आमी तुज्यान भासयलेली ही इनाम जोडूंक पावो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. बागेवून फ्रांसीस शावेराक मागणी. बागेवून फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो.
आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. शेवटाचें गीत U31, page 245. San Francisco Xaviera, dus ociu prazano Jesu, civitan molna uprahan, sonsara koditai Jesu, San Francisco